मायनिंग ब्लॉकाचे तिसरे बीड वंत ते शिरगांव नाना बांदेकारा 97 हेक्टरांचो ब्लॉक 111.28% उखल्लो मंगळारा काले ब्लॉक बिल्डिंगाक उक्तो बुधवारा पावणी पक्षांतरा आदी दिगंबर आणि मायकला आड घाल्ले अपात्रता याचिकेचेर सुनावणेक सभापतीक 3 म्हयन्यांनी मुर्त याचिकेचेर जाप दिवंक आमदारांक 30 दिसांचो प्राझ 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन वागातोर सोनबंद इव्हेंट फी 1 कोटी 10 लाख आणि 18% जीएसटी 1 कोटी 10 लाख सेक्युरिटी फी सनबंद वाठारांत खंय नो स्मोकिंग जमनी बळकावपाचे केशीत मास्टर माइंड मोहम्मद सुहेलाक एसआयटीन परत उखल्लो जामीन मेळत जावन आशिल्लो अंडरग्राउंड कोर्टान दिलो 4 दिसांचो रिमांड चोल्ला सेल्फ एक्सिडेंटात एकलो सोपलो 12 जखमी सगळे जामखंडीचे ब्रेक फेल जाल्ल्यान एक्सिडेंट जखमी साखळे हॉस्पिटलांत शिफ्ट गोंयभरच्या बेकायदेशीर होर्डिंगांची वळेरी काडपाच्या अधिकाऱ्यांक निर्देश सरकाराची हायकोर्टात जाप होर्डिंगा विशीं धोरण थारावंक येणावळ सचिवाची समिती मुरगांव बंदरार टॅक्सीवाल्यांनी क्रुजां कडेन केल्ल्या केस्तांवाची जबाबदारी मुरगांवचो आमदार संकल्पान घेतली मागली जाहीर माफी पर्यटन मंत्री म्हणटा दादागिरी चलची ना क्रूजवाले तेमार उपद्रव मुक्त पर्यटन मोहीम कळंगूट पोलिसांनी 20 भिकाऱ्यांक घेतले ताब्यांत दर्यावेळेवेल्या भिकाऱ्यां आड प्रतिबंधक कायद्या सकल कारवाय 20तले 4 ते 5 जाण मायनर प्ले ऑफाचें आव्हान कायम दवरूंक एफसी गोवाक नॉर्थ ईस्ट युनायटेड आड जैत जायच कोच पॅना म्हणटा जिखपाक कितें करचें पडटा तें टिमीक दिसता खबर